रोहित म्हाका एक सांग, पिक्चरांनी आमी विलनांक अंडर वर्ल्डचो डॉन कित्याक म्हणटा रे? बिकॉज ते बेकायदेशीर कामां करता म्हणून. आणि मागीर तांकां पुलीस धरपाक भायर सरता तेन्ना ते खंय गायब जाता? अरे तांकां धरपाक जायना म्हणून ते अंडरग्राउंड जाता. तरी बरें रोहित, आमचो कोण अंडरग्राउंड ना म्हणून. अरे अंडरग्राउंड आसा मरे, उदकाची पायपलायन आसा, सिवरेज लायन आसा, आता तर इलेक्ट्रिकल केबल सुद्धा अंडरग्राउंड आसा. रोहित म्हाका एक सांग, लायटीची केबल अंडरग्राउंड म्हणजे रिस्क न्ही रे? कित्याक सांग, आमी पळयता उदकाची पायपलायन लिकेज जाता आनी तशें इलेक्ट्रिसिटी जाली जाल्यार. अरे जेन्ना हे गव्हर्नमेंट किंवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जेन्ना ही लायनी अंडरग्राउंड घालता पळय तेन्ना एंटायर सेफ्टी मेजर्स घेता. म्हणजे ते लेईंग केबल आसूं किंवा आनी कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय पळय ते सगळे घेता. सो ऑन द कॉन्ट्ररी पळोवंक गेल्यार हे खूब सेफ आनी रिलायबल सुद्धा आसा. सारकें मरे रोहित? तर आयज मरे हांव अंडरग्राउंड केबलिंग हो विशय घेता. तुज्या बरोबर तुमकांय शिकयता अंडरग्राउंड केबलिंग म्हळ्यार कितें तें. नमस्कार आणि येवकार तुमकां खाशेल्या कार्यावळी जाचें नांव आसा गोवा कनेक्ट, जितून आमी विशय तुमच्या मुखार साद्या सोप्या भाशेंत मांडटा. आयचो म्हाजो विशय अंडरग्राउंड केबलिंग. आता गोंयांत तुमी पळयता की अंडरग्राउंड केबलिंग जें आमी खुबदां बरेचदा आयकता, आनी मोर इम्पॉर्टंटली मुद्दो आसा की आमकां अंडरग्राउंड केबलिंग हें जाय तरी कित्याक. आता आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमचो जो मॉन्सून जो म्हयनो आसा ते इट वेरीज फ्रॉम 5 to 6 months आनी एडिशनल 1-2 म्हयने आमकां हो पावस पडटाच. फाटले जर एक वर्स पळयत जाल्यार म्हाका दिसता वर्साच्या 12 म्हयने पावस पडला. सो आमकां खबर आसा की पावस पडलो काय कितें हाल जाता ते. पावस पडलो काय लायटनिंग, हेवी विंड, स्ट्रॉम हे सगळें जाता, जेणे करून जाता फायनली पावर आउटेज. हो जालो एक पॉयंट. सेकंड पॉयंट इज, आता तुम्ही जर गोवा पळयत जाल्यार आमचो 2/3 ऑफ द एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट. आणि आमकां सगळ्यांक खबर आसा बारीक झाड किंवा व्हडलें झाड मारतलो कापतलो जाल्यार ताका प्रोसिजर आसा आनी ताजे खुबशे परमिशन्स आसा. सेकंड पॉयंट. थर्ड पॉयंट जो आमचो इम्पॉर्टंट आसा तो आमी वी आर ऑल एक्सपोज टू द कोस्टल एरिया. आमचो प्लेसमेंट जो आसा स्टेटीचो तो कोस्टल एरियाक आसा, जेणे करून वी आर एक्सपोज टू द सलायन एनवायरमेंट ऑर सलायन एटमॉस्फियर. हे लीड जाता बिकॉज आमी जेन्ना आमचे केबल्स म्हणा किंवा आमचे वायर्स म्हणा हे सगळे जे आमचे मेटल जे आमी यूज करता दीस आर ऑल एक्सपोज टू करोजन, जे रस्ट जाता आनी फायनली ताजी लायफ कमी जाता. हे सगळे जाले टेक्निकल पार्ट ऑफ इट. आता मोर इम्पॉर्टंटली अंडरग्राउंड केबलिंग आयलें इलेक्ट्रिसिटी खातीर जाल्यार जातलें तरी कितें, आमकां रिलायबल वोल्टेज प्रोफायल मेळटली. हे कितें, ऑब्वियसली आमकां मातशी एफिशियन्सी वाडटली. जे आमचे बारीक बारीक गजाली आसा जे ट्रान्सफर करतना जो लॉस बेस जाता आमकां इलेक्ट्रिसिटी, जेणे करून स्टॅटीक लॉस जाता तो कमी जाता. आनी लॉस म्हटलो की फक्त ट्रान्सफरच न्ही, आमी बरेचदा नॉयज हे आयकता. ट्रान्सफर करतना इलेक्ट्रिसिटी आमकां बरोसो लॉस जाता आनी ह्युमन लॉसूय आसता भितर. ह्युमन लॉस कसो इज बिकॉज ते पावर थेफ्ट जाता. ओव्हरहेड जेन्ना लायन आसता तेन्ना कोणूय वायर घालता किंवा बाकीचें करता आनी तातूंतल्यान थेफ्ट जाता. वेन इट इज अंडरग्राउंड केबलिंग थेफ्ट इज कंप्लिटली अवॉयडेबल. आणि आमकां खबर आसा थेफ्ट करतानाय बारीकसो ह्युमन लॉस जावं शकता. सो एंटायर थिंग इज अवॉयडेड. दिस इज वाय गोवा रिक्वायर्स अंडरग्राउंड केबलिंग. आता विषय असा की गोंयान खंय खंय आमी आयकता की अंडरग्राउंड केबलिंग जाता, ताजें फॅसिलिटेशनूय चालू आसा. म्हाजो प्रश्न आसा की एंटायर गोवा कॅन वी हॅव अंडरग्राउंड केबलिंग? वेल, दी आन्सर इज एफिशियंटली 100% येस. पुणून हांगा जो कॉस्ट जो इन्वॉल्ड आसा इट इज 6 times मोर. म्हणजे जे ओव्हरहेड लायन्स आमी पळयता, जेचे आमी खांबो आसता, ताजे वयरच्यान वायर्स आसता आनी बारीक बारीक आमकां ट्रान्सफॉर्मर आसा, हो एंटायर कॉस्ट जो आसा तो युजली जो ओव्हरहेडाक कॉस्ट पडटा इट इज 6 times मोर जे आमकां बेर करचें पडटा फॉर विथ रिस्पेक्ट टू अंडरग्राउंड केबलिंग. सो हांगा कॉस्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बट हावेवर दीस कॉस्ट जेन्ना आमी इन्वेस्ट करता तेन्ना आमी तेजी लॉन्जिविटी पळयता, लॉंग टर्म लायफ पळयता. अंडरग्राउंड केबलिंगाचे जर आमी पळयत जाल्यार एवरेज जे आसा इट इज मोर देन 35 years जी ताची लायफ आसा. इन सम केसीस इट इज अराउंड 100 years ऑल्सो, इफ एट ऑल इट इज नॉट टच, इट इज नॉट डॅमेज. आणि जर तो घालताना जर सारखे प्रॉपर प्रिकॉशन्स जर घेतल्या जाल्यार इट कॅन कम क्लोज टू 100 years ऑल्सो. सो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जे आसा विज अ विज ओव्हरहेड लायन्स. सो ऑब्वियसली हांगासर एफिशियन्सी आसा, बट एज ऑफ नाव द कॉस्ट इज ह्यूज. बट हावेवर गव्हर्मेंटाचें डिसिजन आसा की हळूहळू वेगवेगळे सिटीज हाच्या अंडर इनकॉर्पोरेट करचे आणि अंडरग्राउंड केबलिंग लोकां मुखार फुडें दिवचे, जेणे करून फॅसिलिटी लोकांक पावतली आणि रिलायबल पावर सोर्स पावतले. आता अंडरग्राउंड केबलिंग करतले जाल्यार ऑब्वियसली दुडू जाय, पयशे जायच. सरकारा कडेन पयशे आसपाक जाय जाल्यारूच आमी अंडरग्राउंड केबलिंग एंटायर गोवा करूं शकता. बट मोर इम्पॉर्टंटली ते करतले जाल्यार ताज्या पयलीं आनी एक गजाल जाय, ती म्हळ्यार कितें, ती म्हळ्यार मास्टर प्लॅन.
आम्ही बरेचदा शारांकडे ऐकला की त्या प्रत्येकाचो मास्टर प्लॅन असा, बट हावेवर जेन्ना विलेजीस किंवा रुरल बेल्टान जेन्ना आमी पळयता तेन्ना हे मास्टर प्लॅन्स अजून अवेलेबल ना, अजून जावंक ना. सो हे जर करतले जाल्यार मास्टर प्लॅन इम्पॉर्टंट. तुम्ही विचारतले की मास्टर प्लॅन कित्याक जाय? ऑब्वियसली जेन्ना एका सिटीचो मास्टर प्लॅन करता तेन्ना प्रत्येक जी उदकाची लायन म्हणा किंवा इलेक्ट्रिसिटीची लायन जी अंडरग्राउंड केबलिंगांतल्यान जातली, सिवरेज लायन म्हणा किंवा वेगवेगळे जे बाकीचे ज्यो सगळे एम्युनिटीज आसा जे अंडरग्राउंड आसता ते सगळे फॅक्टर करपाक जाय. नाल्यार फाल्यां सकाळी कितें जातलें, चला अशें धरुया की एका गांवान खंय तरी अंडरग्राउंड केबलिंग केलें, मागीर उदकाची पायपलायन थंयसर काडूंक जाय, ते लागतले खणपाक, ते करतले केबल डॅमेज आनी तितूंतल्यान ऑब्वियसली कॉस्ट हो डबल जातलो मेंटेनन्सा खातीर. हे न करता हे अवॉइड करतले जाल्यार पयलीं हो प्रत्येक शाराचो मास्टर प्लॅन जावपाक जाय. ताज्या नंतर हे अंडरग्राउंड जे कितें विशय आसा पळय ते आमी घेवं येता. आनी ऑब्वियसली वन ऑफ द पॉयंट इज अंडरग्राउंड केबलिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी. आता इतकें हांवें तुमकां सगळें अंडरग्राउंड केबलिंगाचेर ज्ञान दिलें, मागीर तुमी विचारतले की खंयची शारां गोंयाची आसा जी अंडरग्राउंड केबलिंगान सध्या रेडी आसा? वेल, सिटीज जर काउंट करीत जाल्यार पणजे इज वन, सेकंड इज मारगांव, थर्ड इज वेर्णा आनी चवथो जो आसा तो मुर्मुगांव. आता हे सिटीजान ऑलरेडी अंडरग्राउंड केबलिंग आसा आनी तांकां पावर एफिशियंटली पावता मेळटा. बट तुम्ही म्हणटले की आणि खंयच्यो वेगवेगळ्यो सिटीज आसात ते सांगच्या पयलीं हांव आवर्जून सांगपाक सोदता की दिस वर द 4 सिटीज जे खूब लेस इफेक्ट जाल्ले वेन तोक्ते हॅपन्ड. तोक्ते जेन्ना आमकां इफेक्ट जालो तेन्ना ह्या सिटीचो बॅकअप रोखडोच आयलो, खूब कमी तांकां हॅम्पर जाली लायफ आनी इलेक्ट्रिसिटी वॉज क्वायट फ्लुएंट एज कम्पेर्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ गोवा, वेदर इट इज रुरल म्हणा किंवा इंटेरियर्स म्हणा, तांकां मातशें चड हॅम्पर जालें, चड टायम लागलो एफिशियंटली इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर करपाक. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. आतां जे नेक्स्ट प्रोजेक्ट जे येवपाचे आसा ते येता म्हापसा शारान आनी फोंड्या. थंयसरूय अंडरग्राउंड केबलिंगाचे सध्या प्लॅन्स इनिशिएट ऑलरेडी जाल्या आनी ओवर दीस कोर्स ऑफ टायम मे बी दीस इयर ऑर द नेक्स्ट इयर हे कंप्लिशन स्टेजीक पावतले. आता मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, तुम्ही म्हणटले की रोहित तुवें सुरवात केल्ली मरे म्हणपाक की 5 ते 6 म्हयने पावस पडटा, एडिशनल पडटा, वर्साच्या 12 म्हयने पावस पडटा. मागीर पावस पडटा तेन्ना रस्त्यार उदक जाता, वॉटर क्लॉगिंग जाता आनी उदक भरता. ऑब्वियसली एकदा शारां म्हणा आनी गांवूय सध्या बुडटा. सो हे अंडरग्राउंड केबलिंग जे तूं म्हणटा तितूंतल्यान फाल्यां शॉक येवचो ना, लोकांक त्रास जावचे ना, हेजी कितें गॅरंटी? आनी भितर ते केबलान उदक बिदक गेलें जाल्यार मागीर कोण रिस्पॉन्सिबल? वेल, हे सगळे तुमचे जे क्वेरीज आसा पळय इट कॅन बी आन्सर्ड इन वन लायन. वेरेज अंडरग्राउंड केबलिंग जे आसा इट इज व्हेरी सेफ. मोर इम्पॉर्टंटली इज जे लेईंग जे आसा, ले करता तेन्ना तुमी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. जे डिपार्टमेंट घेता किंवा जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो घेता ते घालतना यू शूड एन्श्युअर दॅट देर आर नो स्क्रॅचीस पडले जाल्यार ते सगळे परत त्रास जातले. सो तातूंतल्यान वॉटर सिपेज जातली त्या खातीर. सो हे सगळें एन्श्युअर करपाक जाय वेन यू आर लेईंग द केबल. आता तुम्ही म्हणटले की केबल आमी बरेचदा पळयला ब्लॅक कलरचो केबल रन जाता, आमी पळयला तो असो व्हडलोसो जाड आसता. ताजे जर भितर तुम्ही इंटेरियर पळयशात जाल्यार मोस्ट इम्पॉर्टंट, हांव डिटेलान वचना, बट देर इज एन आउटर कवर वीच शिल्ड्स, ताका आर्मर म्हणटा. दी एंटायर केबल जो भितर आसा ताका तो शिल्ड करता फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्सीस. सो आतां ऑब्वियसली कट करीत जाल्यार ताका कट पडटलो, बट हावेवर जो नॉर्मल जे ताका डॅमेज कितें जावंक शकता तो ताका प्रोटेक्ट करता. हे आसा तेजें प्रोटेक्शन फॉर द केबल, सो जेणे करून आमकां कसलो त्रास जायना. आतां समजा की खंय तरी कट पडलो, तातूंत कितें तरी उदक गेलें आनी कितें तरी प्रॉब्लेम जालो जाल्यार लोकांक करंट मारतलो, लोकांक उदक जर भरला थंयसर जाल्यार उदकान करंट पडटलो. वेल, तशें जायना. इमिडिएटली जेन्ना केबल डॅमेज जाता, भितरली ज्यो पावर लायन्स आसात त्यो जेन्ना डॅमेज जावपाक पावता तेन्ना इमिडिएटली जो फिडर ताका रिस्पॉन्ड करता तो ट्रिप जाता. दीस हॅपन्स इन अ मिली सेकंड टू बी व्हेरी स्पेसिफीक. सो द मुमेंट ताका डॅमेज जालो इमिडिएटली तो फिडर ट्रिप जाता आनी ती लायन कट जाता. त्याच्या नंतर मागीर यू हॅव टू गो अँड फिक्स इट. सो हे सगळे इतके सेफ आसा. म्हाका दिसता जे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर ओवरहेड केबलिंगांक करता, ऑब्वियसली इट इज चीप एज ऑफ नाव, बट ताची लॉन्जिटिविटी पळयता आमी, लायफ जर पळयत जाल्यार इट इज व्हेरी शॉर्ट. आनी कन्सिडरींग गोवा एज अ स्टेट इट इज व्हेरी व्हेरी शॉर्ट. आमी जशें तुमकां हांवें सांगलें की सलायन एटमॉस्फियर आसा आनी बाकीच्योच गजाली आसा. सो अंडरग्राउंड केबलिंग जर जायत जाल्यार ऑब्वियसली लोकांक पावर एफिशियंटली पावतली, लोकांक अनइंटरप्टेड सोर्सीस जो आसा पावर आसा तो पावतलो. आनी जो पावर आवटेज जे म्हणटा आमी, परत परत लायट वता किंवा आमकां त्रास जाता, हे मातशें कमी जातले. आनी म्हाज्या कोतान जर हे सगळे गजाली जर जाल्यो जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपली एफिशियन्सी, आपले वर्कफोर्स
आणि एफिशियंट करपा खातीर म्हणजे लोकांक बरी स्ट्रीमलायन सर्व्हिस दिवपा खातीर कशें काम करतले ताजेर फोकस करूं शकता रादर दॅन खंय तरी झाड पडलें लायन पडली कट जालें मागीर ते लायनमॅन वता हे सगळें न करता आय थिंक दिस ह्युमन रिसोर्स कॅन बी यूज इन अ व्हेरी एफिशियंट वे वेलो असलो आमचो एपिसोड ऑन अंडरग्राउंड केबलिंग तुमकां एपिसोड कसो लागलो तर आवर्जून आमकां कळया तोपर्यंत पळयत रावात अरे रोहित रा मरे अशेंच अभि तुझे मरे म्हणजे कितें जाला सांग ते लास्ट बेंचर बीन आसता पळय शिश्कोलान ते तुका सगळे फूल लेक्चर न्हिदतात आणि मागीर मरे ऑल ऑफ सडन आपलो प्रश्न विचारतात तितूंतलो तूं जाला आजकाल रोहित ऐक मरे मातसो बरें सांग 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 आतां रोहित तुवें मरे एकदा सांगलेलें मरे ते पब्लीक लायटीचे कशें कॅल्क्युलेट करपाचे अरे व्हेरी सिंपल तुझे बिल येता पळय तुवें युनिट कंज्यूम कितके केला ते पळोवपाचे आणि मल्टिप्लायड बाय ₹0.05 करपाचे आणि जो अमाउंट येता पळय तो तूं पे करता एज अ पब्लीक लायटिंग चार्जीस रोहित गाडी चलयतना स्ट्रीट लायट बी केन्ना बंद आसता ओके हेका कोण रिस्पॉन्सिबल तूं म्हणजे म्हणटा की समजा कितें बरें वायट जर जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल ऑब्वियसली तू गाडी सारकी चलय मरे पण हांवें म्हाज्या बिलाचे स्ट्रीट लायटीचे ऑलरेडी बिल भरला मरे हे मरे तुजें सारकी आ गजाल कित्याक आमी स्ट्रीट लायटीचे पयशे भरता वाटेर जर स्ट्रीट लायट बंद जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल हे मरे तुवें सॉलिड प्रश्न घातलो तूं मरे आजकाल स्मार्ट जाला हा अभि सिरियसली मातसो मरे म्हाका टायम दी थोडो हेजेर मरे हांव विचार करता रिसर्च करता परत नेक्स्ट वीक मेळटलें पळय तेन्ना मरे हेजेर आमी चर्चा करुया तोपर्यंत मरे आता हेका म्हणटा नो बॉलाचे सिक्सर आता ह्यो बॉल सोदीत रावतलो